न्यूजात तुमका स्वागत करता। आरोग्य बिघडिल्ल्यान अस्वस्थ जावन उठूक बसूक जायनासतना घरात गलीज परिस्थितीत पडून आशिल्ले एक वृद्ध महिलाक जनशक्ती संघटनेचे माधव नायक आणि इतर लोकांनी ॲम्ब्युलन्स मार्फत हॉस्पिटलात व्हरून दाखल केले। ही घटना कारवार तालुक्याच्या हणकोण ग्रामपंचायती भागात मंगळवारा घडली। कारवार तालुक्याच्या हणकोण ग्रामपंचायती भागाचे आवळभन वाडावासी चंद्रकला चंद्रकांत कांबळे 77 वर्ष वयाची वृद्ध महिला आरोग्य सारखे ना जाल्ल्यान घरात पडून आशिल्ली एक पूत बी मानसीक आसा। तो खंय बी भायर फिरतेत रावता। सकाळी खंय कामाक गेल्यार रात्रीन घरात येता। गेल्ल्या 1 वर्सा फाटीं ह्या वृद्ध महिलेलो घोव निधन जाल्लो। व्हड पूत बी अपघातात निधन जाला। आशिल्ली एक ल्हान पूत मानसीक स्थितीत आसा। असले परिस्थितीत आशिल्ल्या वृद्ध महिला चंद्रकला हेमका दोळे दिसनात। तेजेन ती महिला शौच बी घरातच करताली। घरात कपडे आणि इतर वस्तू अस्तव्यस्त पडील आसात। ह्या राशीच्या मदीं वृद्ध महिला न्हिदून उरता। वृद्ध महिलेला घराच्या आजूबाजून आशिल्ल्या लोकांक केन्ना केन्ना जेवण होऊन दिताले, पण आता घरात खूप घाण जाल्ल्यान स्थानिक लोक बी वयचे कमी केलात। सध्या पयलीं आराम आशिल्ले, मागीर तेका दोळे बी दिसचे बंद जाले। दोळे बी दिसचे बंद जावन ते घरातच करले। चेडो बी आराम ना जालो। ते चेडो टॅबलेट बी घेवन मात्र आराम उरता। नंतर सगळे जेवण बिवण कितें समा हाडप ना। हांव केन्ना जेवण दितालें। घरात बी क्लीन ना सगळे। आमकां पळोवन बी बेजार आसून आमी मागीर हे केलें, माधव सराक हे आपयलें सर। असल्या परिस्थितीत आशिल्ल्या वृद्ध महिलेक रक्षण कर म्हणून स्थानिक लोकांनी जनशक्ती संघटनेचे माधव नायक हेमकां विनंती केली। जाग्यार येयले माधव नायक आणि रामा नायक हेमी वृद्ध महिलेली परिस्थिती पळोवन जाग्यार ॲम्ब्युलन्स आपोवन घेवन तेमकां सिव्हिल हॉस्पिटलात दाखल केला। तशेंच घरात स्वच्छ करून दिवचे बी तेमी भरवसो दिला। राशि कच्ची आराम हाँ बरे बरे हाँ पेज पेज केळगडे बरे हे बरे ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏ ಸುನಿಲ ಸುನಿಲ್ केन्या ओळखत तू हणकोण ग्रामात आज आम्ही असा हणकोण ग्रामात चंद्रकला चंद्रकांत कांबळे म्हणून ते एक सुमार एक 57 इयर्स जाता तेका आज परिस्थिती पळयल्यार एक गार्बेजा भितर ते पॅटर्न येता पळय त्या टायपाक पडून आशिल्ले। आमकां हांगच्या लोकल लोकांनी माहिती दिले, फोन करून माहिती दिले अशी परिस्थिती आसा। तेका कोण पळयतलो ना। तेगेले पूत बी मानसीक अस्वस्थ आसा। तेका हांगा येवन पळयल्यार आमकां पळोवचें जालें ना। ते परिस्थिती पळयल्यार खूब आमकां दुख्ख जालें। आनी तेगेले घोव 6 म्हयन्या पयलीं मेला। तेगेले दोळे दिसनाशिल्ले घोवाले। तेगेले पुताले एक्सिडेंट जावन तो बी हॉस्पिटलाक रावलो आनी ट्रिटमेंट दिले तेका। ट्रिटमेंट बी तेका फलकारी जालें नासतना तो बी डेथ जालो। आतां आशिल्लो एक पूत आसा तो बी मानसीक अस्वस्थ जाता। तो कितें करता एक पाटी भायल्यान किळी घालता, लॉक घालता, खंय वचून सोडता, आवय भितर उरता। बाप गांवच्या आजूबाजूचे लोक कितें तेंगे कडेन कितें जाता पळय ते येवन जेवण बिवण दिवचें अशें काम दिते आसात तेका। पूण ते पळयलां अशी एक्टीव आसा, पूण तेगे कडेन उठून खंय वचचें जावचें ना, येवचें जावचें ना। आनी ज्यो घरा भितर ज्यो अस्वस्थ आसा म्हळ्यार ते कपडे डब्बो आनी पिशवी आनी कितें आसा खाल्ले बिल्ले थंयच उडोवन घेवन तेजेरूच न्हिदता, तेजेरूच हागता, तेजेरूच सगळें काम करता आनी दीस काडटे आसा तेमी। तेजे खातीर आमी हांगा आज येवन तेका रेस्क्यू करून आमी जनशक्ती वेदिकेच्यान आमी रामा नायक सर सगळे येवन आज हॉस्पिटलाक वचून एडमीट करून फाल्यां ज्यो आसा ते अस्तव्यस्त जावन सगळे पडले आसा सगळे क्लीन करून तेगेले मनीस कशी रावच्याक शकता आमचे कडेन ज्यो शक्ती अनुसार आमी कितें हेल्प करूं शकता ते आमी हेल्प करता तेका। स्वच्छ कारवार बद्दल जागृत करच्या उद्देशान एप्रिल 10 तारखेच्या आयताराक आमगेल कारवार पंगड आणि रोटरॅक्ट क्लब वतीन सायकल जाता आयोजित केला।
आयताराक सांजेर 4 वाजता शहराच्या नंदनगद्दाच्यान सायकल जत्रा सुरू जातलो. शिवाजी कॉलेज रस्तो, मालादेवी मैदान, सविता सर्कल, सुभाषचंद्र बोस सर्कल तसेच डॉक्टर पिकळे रस्त्याच्यान रविनाथ टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर वचून जाता संपन्न जातलो. ह्या वेळाचेर टागोर समुद्र किनाऱ्याचेर स्वच्छ कारवार बद्दल जागृत करचे कार्य जातले. तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम बी जातले. उमेद आशिल्ले कोणी बी ह्या जातात भाग घेवंक अवकाश आसा. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाबरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888-0298880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कारवार शहराच्या अलिगद्दा राशन सामान दास्तान केल्ल्या गोडाऊनात बरड जाल्ल्यान स्थानिक लोकांक त्रास जाते आसा. हेजे बद्दल कितें तरी क्रम घेवंक जाय म्हण आग्रह करून स्थानिक लोकांनी जिल्हा प्रशासनाक अर्जी दिला. अलिगद्दात बंदर विभागाचे राशन सामान दास्तान करचे गोडाऊन आसा. हांगा तांदूळ, गंव, दाळ आणि इतर वस्तू दास्तान केलात. पण हांगा सुरक्षीत आणि व्यवस्थित राशन सामान दवरना जाल्ल्यान बरड जालात. हे बरड स्थानिक घरात आणि स्थानिक परिसरात पसरलात. तेजेन ह्या भागात आशिल्ल्या घरातल्या तांदळाक बी बरड जावंक लागला. इतलेच न्ही, बरड मनशाचेर बी येवंक लागलात. बरडा लागून स्थानिक लोकांक त्रास जाते आसा. ताका लागून कितें तरी क्रम घेवंक जाय म्हूण स्थानिक लोकांनी जिल्हा प्रशासनाक अर्जी दिवन आग्रह केला. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನೋ ಔಷಧಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನು ಅದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲಿಗದ್ದ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. स्वच्छ भारत योजनेत सरकार सगळे कडेन शौचालय बांधून घेवंक प्रोत्साहन दितेत आसा. इतलेच न्ही, सगळ्या गांवाच्या घरात सर्वे करून सगळे कडेन शौचालय उरल्यार त्या गांवाक शौचमुक्त ग्राम म्हणून घोशीत करता. पण हांगा गांवांत अर्धानर्ध घरात शौचालय ना जाल्यार बी ह्या गांवाक शौचमुक्त ग्राम म्हणून घोशीत केला. कुमटा तालुक्याच्या मेदिनी मूल सवलत नाशिल्लो गांव. गेल्ल्या खूब वर्सांच्यान रस्तो, विद्युत अशे सगळे गरजेचे सवलतीच्यान ह्या गांवचे लोक पयस आसात. सरकाराल्या अलग अलग योजनेची माहिती सुद्धा ह्या गांवच्या लोकांक ना. असले परिस्थितीत आशिल्ल्या हांच्या लोकांक गेल्ल्या 8 वर्सां फाटीं MLA फंड आणि धर्मस्थळ संघ मार्फत सुमार 35 घरांक शौचालय बांधून दिवंक योजना केल्ली. तेजेर हांचे ग्रामस्थ बी खूब खुशी जाल्ले. तशेंच शौचालय बांधून दिवंक एक कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले. त्या कॉन्ट्रॅक्टरान चारी बाजून सिमेंटाची सीट लावन घेवन अर्धमर्ध काम करून घेवन फोटो काडून पैसे मंजूर करून घेयले. शौचालय सारके जालना जाल्ल्यान शौचालय थोडे मोड पडले आणि काही घरात उपयोग करूंक शक्य जाल्ल्यान ते शौचालय तशेंच पाड जावन गेले. शौचालय सारके ना जाल्यार बी आणि सार्वजनिक हो शौचालय वापरन जाल्यार बी सरकारी कागदपत्रार शौचालय मुक्त ग्राम म्हूण मेदिनी ग्रामाक घोशीत केला. हे बद्दल जिल्हाधिकारीक विचारल्यार गेल्ल्या 8 वर्सां फाटीं मेदिनी ग्रामात शौचालय सारके जाल्ना म्हणून स्थानिक लोकांनी कंप्लेंट दिल्ली. हेजे बद्दल पारखून परत शौचालय बांधून दिवचे कार्य करतले असो तेमी भरवस दिला.
ಅದು SBM ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಯೇ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು NGO ಮತ್ತು ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ SBM ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ SBM 2 ಮುಗಿದ್ದು SBM 3ಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. गेल्ले 2 वर्स सगळ्याक भंयच्या वातावरणात दवरिल्ले कोरोना सध्या कारवारच्यान पयस गेला. मंगळवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एक बी कोविड केस पत्ते लागले ना. गेल्ले 3 आठवड्या पयले 100 वयर केसीस एक दिसाक पत्ते लागताले, पण आता कोविड केसीसाचो आंकडो शुन्याचेर थांबला. आयच्या इतलोच न्यूज मुखार न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.